केजरीवाल अरेस्ट जाल्लो आहा एज अ एनसीपी लिडर तुजें कितें म्हणणें आहा? नो, केजरीवालाक काल अरेस्ट केला हांवें आयकलां, पूण जेन्ना जो काल एक हे लिडराक हो दुसरे पार्टीचो लायक आम आदमी पार्टी इज अ लिडर ऑफ आम आदमी पार्टी आनी आयज हेका अरेस्ट केला म्हणटकूच आयज जें कितें जालां तें म्हाका दिसता हें सारकें न्हू. हे कितें आसता, मे बी देर आर सम केसीस ओ मे बी देर आर सम हेजेर हांव हेका क्लीन चीट दिवपाक कोन्ना आनी हांव क्लीन चीट कोणाक दिना, पूण जी एक्शन आयज जाल्या ती सारकी जालो ना. कितें जालो ना, आयज हांवें पळयलां जेन्ना कोणूय कित्याचेरूय तर आवाज केलो वो हें एगेन्स्ट रुलींग पार्टीचेर तर गेलो वो आवाज केलो जाल्यार ताका ईडी तेज्या फाटल्यान लागता. आनी आयज ज्या केजरीवालाक जरी ह्या लिडराक आम आदमी पार्टीचे तर अरेस्ट केला जाल्यार हें सारकें न्हू. कित्याक तेणें जायतो आवाज केला आनी आवाज केला म्हणटोर केला वो ते आतां वो तेजेर कसल्योय जरी तर केस्यो आहा वो कितेंय तरी आहा तेजेर हांव कांय उलयना. कित्याक इट इज अ कोर्ट वील टेक अ डिसिजन, वो लॉ वील टेक अ डिसिजन. हेजेर आमी कांय उलोवप ना. पूण कितें जालां, कितेंय तरी आयज ह्या गव्हर्मेंटाक एक संवय जावन गेल्ली आहा. जेन्ना कितेंय तरी कोणेंय तर आवाज केलो आनी कितेंय तर उलयलें जाल्यार रोखडोच ईडी म्हणटा ती फाटल्यान येता. फॉर एग्जाम्पल हांव तुका दिता नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जो महाराष्ट्रा, जेन्ना आयज शरद पवार साहेबाचेर देखून आयज जायती टिका केली, जायते ईडी देखून ताका हें धाडलें. वो दुसरे जे पार्टीचे आयज जे लिडर जे आयज बीजेपीन आहाय महाराष्ट्राचे तेंचे ताका देखून तेंचेर देखून ईडी फाटल्यान लागली. पूण लागून लास्टाक फायनली जेन्ना ते बीजेपीन गेले तेन्ना ते क्लीन जावन येयले. पॉलिटिकली मोटिवेटेड इट इज अ पॉलिटिकली मोटिवेट हें जावन वयता हेजेर दिसता आमकां. कित्याक हे पॉलिटिकली हे भाशेन हेजेर दबाव हाडला आनी हेजेर दबाव जर तर हे भाशेन तर हाडलो वो हे भाशेन तर केलें लोकांक चिंतपा पडटा आनी लोकांक चिंतूं जाय. कित्याक फ्युचर वेदर बरो आहा वो बरो ना. आयज देखून हेजेर आयज आमी देखून एज अ हांव नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो गोवा एक प्रेजिडेंट आहा शरद पवार ग्रुप, हेजेर देखून म्हाकाय दिसता कितें आहा जें कितें जाता तें कायद्यान जावं दी, बरे भाशेन जावं दी आनी हे लोकांनी सगळ्यांनी नोट करून. यू थिंक इट विल अफेक्ट द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन? डेफिनेटली नो, इट विल डेफिनेटली इट्स अ इफेक्ट फॉर द अपकमिंग पार्टी जे लोकसभा इलेक्शन आतां तेजें येतलच. कित्याक आयज जसो दर्यान करंट आहा न्हू, आयज जसो दर्यान करंट दिसता न्हू तो जो फिशरमॅनाक न्हू तो करंट भितरल्यान कसो चलता तो कांयच कळना. पूण हो करंट जे पॉलिटिकली लोकां मदीं एक करंट आहा तो आफ्टर इलेक्शन जाल्या म्हणटा कळटलो.